खबर आहा न्हू ऑलरेडी या देर इज ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट आहलोलो 2008 एक प्रोजेक्ट आहलोलो तो प्रोजेक्ट आतां पुत्तून हाडटाय विथ मॉडिफिकेशन्स व्हडलेच प्रोजेक्ट हाडला आतां ते तरी प्रोजेक्ट दाखले आहलोले आतां 99 सन 300चे फ्लॅटाचे लग्जरी प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ हावसिंग येयलो आहा वी नो इट बिकॉज स्टिंग ऑपरेशन आमगे लोकांनी केला आनी कळ्ळां की दे आर टेकिंग bookings for these flats. Okay, the flats are about 1 crore. They are taking bookings for these flats. आणि जागो हुई दोंड्यार पूण चोवपाक गेल्यार तेंको कसलेंय परमिशन ना लास्ट परमिशन आहलें 2008चे विच वॉज रिन्यूड अप टील 2012 आफ्टर 2012 तेंगे कसलें रिन्यूअल ना कसलें हारी केल ना हुयचे दिस म्युनिसिपॅलिटीन कांय हारी केल ना सो देर इज नथिंग ऑन रेकॉर्ड डिस्पायट नॉट हॅविंग अ परमिशन दे हॅव इरेक्टेड GI शीट्स तेंगे रिप्लाय आसून आमकां कळ्ळां की GI शीट्स तेमी 2008च्या दिस कंस्ट्रक्शन लायसन्साचेर केला सो दॅट इज ऑल्सो इलिगल तांचें एडमिशन आहा दिस चैतन्य LLP म्हणटाय तो एक LLP आहा तेंगे रिप्लायाचेर आमकां कळ्ळां की दे हॅव पुट द GI शीट्स पर्सुअंट टू 2008 लायसन्स वीच इज इनवॅलिड अँड लॅप्स्ड सो आतां हें सगळें आसा म्हणून आमी CO कितें म्हणटात की तुमी काढात की देर यू हॅव 184 सेक्शन पावर्स यू हॅव टू रिमूव दोज GI शीट्स तरी पूण 15 दीस मागले 7 दीस मागले आतां 10 दीस मागताय म्हळ्यार सी वी कॅन ऑल्सो रीड वी कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड वॉट इज द लँग्वेज ऑफ ह्युमन्स दे आर आयदर लेझी ऑर दे डोंट वॉन्ट टू डू नाव लेझीनस म्हळ्यार सगळे म्हणटाले जेन्झी लेझी आहाय म्हणून जेन्झीन दाखयला न्हू जेन्झी कितें आहा ते सो जेन्झीज अँड मिलेनियल्स वील टेक आउट अ मोर्चा इन द सेम फॅशन to demolish all these illegal people, to demolish all this construction, corruption which is there. So I am also saying we are going to warn that there is going to be a bigger morcha. Last time आमगे 100 लोक आसलोले आत गोडी आमगे 1000 लोक आसतले and Gen Z हांव कॉल कोता प्लीज हेल्प अस प्लीज हेल्प द विलेज पीपल कित्याक आमगे जे कॅरिंग कॅपॅसिटी आहा आम तुमकांच लागून ते कॅरिंग कॅपॅसिटी वाचपा सोदताय वॉटर हॅज टू बी सेव्ड फॉर द जेन अल्फा एंड जेन झी सो प्लीज कम एंड हेल्प आवर पीपल बिकॉज द मोर्चो केलो 100 लोकांनी 3 किलोमीटर चलोन आमी हिंग पावले आनी तरी पूण पुलीस इतू आहलोले तरी पूण तेंकां कांय खबर ना म्हणल्यार इट इज अ व्हेरी जारिंग थिंग एंड आय डोंट थिंक इट इज पॉसिबल म्हाका तर दिसता ते आमकां फोट सांगताय म्हूण आनी इवन ऑन दॅट डे CO आहलोलो एडमिनिस्ट्रेटर इतू म्हयन्यासून आहा आनी आमगे जे सगळे रिस्पॉन्स आहा इट इज टू द एडमिनिस्ट्रेटर सो तेगे मुखार ते पेपर पावल नाय जाल्यार इट इज समथींग व्हेरी अब्सर्ड इट मिन्स दॅट द म्युनिसिपॅलिटी इज नॉट फंक्शनींग and if the municipality is not functioning it to main actually municipality is the main thing over here local body motay ami आणि थिंगा आयज दिगंबर कामत MLA बसलो आहा who is also with the BJP he at least should know फ्रंट पेपराचेर फ्रंट पेजीचेर आमगे न्यूज येयला सो दॅट मिन्स दे शूड रीड समथींग नो तुमगे इतू सगळे मिडियांनी आम कवर केला सो दे शूड सी समथींग नो यू कांट बी ब्लायंड यू कांट क्लोज युअर आयज एंड देन से दॅट वी डोंट नो एनीथिंग सेम थिंग वन मोर MLA सेंग आपणाक कांय खबर ना सेम थिंग वन मोर in the north also one minister is saying apnak kai khabar na so what are these people looking at if they are not able to look at the ground where the people are what are they looking at so I think there is a problem over here we are going to make a call a clarion call for resignation of all the individuals MLAs plus CO and administrator today at least administrator is giving us some assurance so I'll keep him out but after 10 days he will also be in everybody who cannot function who don't look at our faces who don't look at our feet when we are walking सगळ्यांनी रिजाइन करपा जाय तुमको जायना जाल्यार आनी लोक आहाय तेंको जाता काम आमको पासून जातले काम सो तुम रिजाइन कराय आमगे काम जातली इफ यू कॅन सेव गोवा बाय रिजाइनिंग सो दिस इज आवर क्लॅरियन कॉल लाऊड एंड क्लियर पूण आमकडे लास्ट टायम आमी तो मोर्चा घेवन येयल्ले आमी 3-3.5 किलोमिटर चलोन हिंगयले तेंचे दोना 15 दीस मागिले ओके आमी ना कोण तेका 15 दीस दिले आज 15 न्हू आज 19 दीस जाले तेणें आजून कांय एक्शन घेल ना आज तो आमकां फर्स्ट टायम एडमिनिस्ट्रेटरागे ऑफिसान घेवन गेला तेको उलोवपाक आनी 6 म्हयने आमी तो आपल्यागे ऑफिसान दोन कितें कोतालो आनी आज एडमिनिस्ट्रेटर सांगता आपल्या खंय 10 दीस दी दिगंबर कामत सांगता की नेक्स्ट ट्यूजडे यो म्हूण हें कितें आमकां आजून नाचयता ते सगळे तेंको आन्सर ना CO को विचारलें तुवें 15 दिसांक कितें केलें काय म्हणल्यार तो सांगता आपल्याक रिपोर्ट रिपोर्ट तेणें म्हाका कांय धाडना हांव तेका तो लेटर धाडटा की हांव एक मेन मनीस मुंगे ना लेटर धाडटा जाल्यार मुंगे घराक एक लेटर येवपाक जालो न्हू म्हाका कांय येयलें ना हें कितें हो केसो हेळयता आमकां आनी आपल्या खबर ना तुपल्या खबर ना हिंग आमी हितू पुलीस येयले पुलीस येवन आमी भितर वचपाक दिना जाल्यार पूण एडमिनिस्ट्रेटराक कांय खबर ना कितें
बेकारपणे आमी सगळीं हिंगे पोत न्हू इलिगल प्रोजेक्ट आहा थिंगा ती पोतरी काडपाक कितें हेंको जायनाय पण आता आत्ता 10 दीस मागता हा काय खबर ना एकू आन्सर आहा तेंकोडे काय खबर ना हो जे आंदोलन ह्या लोकांनी कॉमेस केलेले ते फकत सीओक वयताले आनी परतून येताले ते वयर पावलेले ना आज देखून उलयले ते प्रमाण पडटा ते सीओन ते वयर पावयलेले ना आज लाकीली आमकां एडमिनिस्ट्रेटरूय मेळ्ळो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणल्यार तो ही रिप्रेझेंट्स द कावन्सील द रुलींग बॉडी सो तो आनी सीओ कडेन आमी बराबर उलयले अजाप म्हणजे अजाप पूण ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इज गिवन इन 12 इट इज वॅलीड फॉर 1 year so 30 years or one I read 1 year so 1 year 2013 ते काबा झाले 2013 to 2026 13 वर्स जाली कोण येता आनी पत्रिकेन कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट करता अरे आमी हुंची इंत रावताय डेमोक्रेसी रावताय काय राना रावताय कोण येता पत्रिका आता कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट ती भितर कितें ते कोणा खबर ना आता आनी मागीर आज एडमिनिस्ट्रेटर मेट्टूकूच सीओ सांगता रेप्रेजेंटेशन दी अरे इतू दीस लोक येता वयता आज रेप्रेजेंटेशन मागतो मागीर हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें रेप्रेजेंटेशन आमी कांय गरज ना हांव सगळे लोक आतां चोय तेंगे कंप्लेन आय सो मोटो म्युनिसिपॅलिटीन एक्शन घेवपा जाय तेजेर तेणी एग्री केला 10 दिसां भितर सो मोटो ते एक्शन घेतले आमी रेप्रेजेंटेशन बी कांय दिवपा नाय आनी म्हाका सांगिल्लो एडमिनिस्ट्रेटरान नेक्स्ट ट्यूजडे वी वील मीट अगेन दॅट इज आफ्टर एक्शन इज टेकन ऑन द ग्राउंड वी आर गोईंग टू मीट अगेन ऑन नेक्स्ट ट्यूजडे आनी नेक्स्ट ट्यूजडे तर एक्शन जायना बाय द म्युनिसिपॅलिटी वी आर वॉर्निंग आय एम विथ द पीपल ऑफ दीस प्लेस हांव सांगता म्युनिसिपॅलिटीकूय सांगता आनीक कोण आहाय ताकाय सांगता कन्सर्न दीस एजिटेशन वील बी एस्कलेटेड सो मेक नो मिस्टेक म्युनिसिपॅलिटी शूड मेक नो मिस्टेक इफ यू डोंट टेक एक्शन विदिन द नेक्स्ट 10 days as it is promised by the administrator and by the CO this agitation will escalate and we will ensure that this project will not see the day of light of day एक डेलिगेशन आयिल्लें की एक मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून सो ताका परमिशन ना सद्या आनी विदाउट परमिशन कन्स्ट्रक्शन चालू हे भितर लेबर आहा म्हणून आनी फॅन्स केल्या म्हणून सो आय टोल्ड डॅम व्हेरी कॅटेगरिकली तुमचें जें कितें रिप्रेझेंटेशन आहा तें म्हाका दिया बट हांवें ऑलरेडी दिल्लें आहा रिप्रेझेंटेशन सेकेंडली चीफ ऑफिसराकूय ताजो रिपोर्ट दिवपा लायला सो नेक्स्ट ट्यूजडे पर्यंत आमी एक मदें इन्स्पेक्शन करून डिसिजन घेतलें एज फार एज तो जे कवर्ड केला पळय एरिया ताचेर मी कांय ना म्युनिसिपालिटीन दिला ताका लायसन तुम्ही किती 10 दीस टाइम दिला आमी 10 दिसाचो टायम दिलो तांकां वील टेक 10 दिसां भितर पळयता तो जो बॅरिकेडींग केला पळय ताचेर कितें एक्शन घेवपा जाय पळय ती